नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो खबरो। केरळान वायनाड जिल्ह्यात जाल्ल्या पावसाळ्या कोसळपाच्या घडणुकेक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 48 जाला। हो आंकडो आनीक वाडपाची शक्यताय आसा। प्रभावित वाठारांत खुबश्यो कुडी पावसाळ्या कोसळिल्ल्या वाठारांत व्हांवून आयिल्लो गाळ आनी चिखलान आडकून पडिल्ल्याची म्हायती आसा। अपघात जखमी जाल्ल्या 122 जाणांक वायनाडांतल्यान वेगवेगळ्या इस्पितळांनी दाखल केल्यात। अधिकृत सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 100 वयर लोक बेपत्ता आसात। भारतीय नौदळाच्या 30 तज्ञ पेंवप्यांचो पंगड ह्या वाठारांत बचाव कार्यांत सामील जाला अशी म्हायती आसा। ह्या सुवातेचेर डीएससी सेंटर कन्नूर, कोझिकोडांतल्या टेरिटोरियल आर्मी बटालियनांतल्या सुमार 200 लश्करी जवानांक ह्या सुवातेर धाडल्यात। Prime Minister was active in this thing and monitoring everything. He was taking the stock of the situation and directed the force and NDRF to reach there for immediate this rescue actions. They already moved and from Kerala and outside Kerala, South India, these all forces are alerted, and I think the NDRF team from other state also moved already, and Air Force might have reached there now, and Navy and Army also reaching there. It is a hilly area, that is the problem to reach there. It is very difficult by road. The helicopter and other this help is needed. राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी केरळांतल्या वायनाडांत जाल्ल्या पावसाळ्या कोसळपाच्या घडणुकेचेर दुःख उक्तायले। ह्या घडणुकेंत मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांच्या दुखांत आमी सामील जाता अशा उतरांनी जगदीप धनखड हांणी आपले दुःख उक्तायला। Several people have lost their lives in a calamity, and state government and the central government are acting in tandem and togetherness. We are distressed by the landslides in parts of Kerala. Our thoughts in bipartisan matter are with those who have lost their lives, and if they are injured, we wish them speedy recovery. It is a situation where the entire nation has risen to give relief to the people concerned. All agencies, central government, state government, the Prime Minister of the country has spoken to the Chief Minister. He has expressed all help to be given to them. राज्यसभेचे वांगडी JP नड्डा हांणी केरळांत जाल्ली ही घडणूक फकत केरळा खातीरूच न्हय तर पुराय देशा खातीर एक दुखेस्त घडणूक आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केरळचे मुखेलमंत्र्यांकडेन उलोवन ह्या घडणुकेचो नियाळ घेतलो। तशेंच ह्या वाठारांत फावो ते मजत कार्य केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून काम करता अशी माहिती नड्डा हांणी दिली। केरल की त्रासदी नहीं है, सारा देश इससे द्रवित है, और यहाँ भी हाउस के सभी लोग, इस पक्ष के उस पक्ष के सभी पार्टियों के सभी द्रवित हैं और सभी दुखी हैं कि यह घटना घटी है, नेचुरल कैलामिटी है। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। मैं सरकार की तरफ से ये एश्योरेंस देता हूं कि जो भी जरूरत होगी वो पूरी की जाएगी। भारत आयज 8% तेजीन विकास करता। भारत जगभराची व्हड आर्थीक ताकद आसा। म्हज्या तिसऱ्या कार्यकाळांत भारत रोखडीच तिसरी अर्थव्यवस्था जातली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विकसित भारत यात्रेच्या संमेलनात संबोधित करतना सांगले। हम गरीब देश के रूप में आजाद हुए थे, हम लूट चुके थे। दुनिया में जो कोई भी लूटना चाहता था लूट रहा था, आखिरी मोमेंट तक लूटे गए थे, और फिर हमने हमारी यात्रा शुरू की थी। 100 साल के भीतर भीतर सारे अवरोधों को पार करते हुए, संकल्पों को चरितार्थ करते हुए शताब्दी विकसित भारत की मना करके ही रहेंगे। हम रहे न रहे, हमारी पीढ़ियां आने वाली विकसित भारत को गर्व से जिए, ये सपने लेकर चल रहा है। आज लोकसभेन सामान्य अदमासपत्रक 2024 ते 25 चेर चर्चा चालू आसा। सत्ताधारी तशेंच विरोधी पक्ष वांगडी ह्या अदमासपत्रकाचेर आपले विचार मांडटा।
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ह्या चर्चे उपरांत आयज सांजे ह्या चर्चेक जाप दितली. DIET परवरीच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्साचो बुन्यादी फातर काल मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी बसयलो. ह्या वेळार थळावे आमदार रोहन खंवटे, शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे, SCERTच्यो संचालिका मेघना शेटगांवकर आनी हेर मानेस हजर आशिल्ल्यो. गोंय राज्य राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण चालीक लावन शिक्षण मळार बऱ्यांतली बरी सुविधा भुरग्यां खातीर उपलब्ध करून दिवपाचें कार्य करता. सेंटर ऑफ एक्सलन्स हे ताचोच एक वांटो आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. खूब बरें दिसता NEP नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी एक स्टेप फुडें वता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ह्युमन रिसोर्स ह्यो दोनूय गजाली गव्हर्मेंट आपल्या परीत पुराय कंप्लीट करीत आसा. हांवें मुद्दामून म्हटलें कारण ह्युमन रिसोर्सांनी बी क्रिएट करपा खातीर आमी एक स्टेप फुडें आसा. काल म्हणजे नीती आयोगाच्या मिटिंगेंत आनी CM कॉन्क्लेवात एक्सप्लेन करता आसतना हांवें मुद्दामून म्हणजे गोवा एक स्टेप सातत्यात बाकी स्टेटीच्या पेक्षाय खूब फुडें आसा. ताजोच एक भाग म्हणून आज DIETचे पर्मनंट इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपा खातीर आज आमी फावंडेशन स्टोन घातला आनी एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 59 crores 50 crores ऑफ रुपीज ऑन द 60-40 रेशियोज म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हातूंतल्यान बऱ्यांतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जे क्रिएट करता. हातूंत म्हणजे DIETची सगळी स्टुडंट्स हांकां उपयोग जातलोच बट रेग्युलर टिचर्स ज्यो आसा तांकां टायम टू टायम ट्रेनिंग हांगासर दिवप हे ह्या इन्स्टिट्युशनान जातलें. हळदोणचे आमदार कार्लोस फरेरा हांणी गोंया वतीन राज्य आनी राष्ट्रीय सर्तींनी वांटो घेवपा खातीर भायल्या राज्यांतल्या खेळगड्यांक खेळयतात हें एकदम चुकीचें आसा आनी हाका लागून गोंयांतल्या खेळगड्यांचेर अन्याय जाता अशें मत विधानसभेन उक्तायलें. हाका लागून थळाव्या खेळगड्यांची राष्ट्रीय सर्तींनी वांटो घेवपाची संद मेळना. तांकां खेळा संघटनांचे लोक अजून वेगवेगळ्या पदाचेर कितलीशींच वर्सां बसून आसात. तांणी निवृत्त जावप गरजेचें आसा. ह्या खातीर सरकारान निर्णय घेवन सगळ्या संघटनांक एक सारको नियम लागू करचो अशें कला संस्कृती खेळ आनी ग्रामीण विकास खात्याच्या पुरवणी मागण्याचेर आमदार कार्लोस फरेरा उलयताले. गोंयच्या भुरग्यांक केन्ना चान्स मेळना दुसरे स्टेटीन वचपाक खेळपाक. ते आमगे भुरग्यांक केन्ना तेंगे टिमी घेयनात आनी रिप्रेझेंट कर म्हूण सांगनात. म्हण आमचे गोंयकाराचे टिमी ते काडटात आनी तांकां चान्स दितात. ऑनरेबल स्पीकर, द रिजन बींग गिवन दॅट 30% or some percentage is permitted to be allowed. Permitting someone is different from mandatory to have. There's a difference between it. Reason ditat, we don't have players, we don't have people who can win medals for us. But they have no affection, no कांय आमचे गोंयचो मोग कांय ना. ते येतात, फेडटात, जिखले नाल्यार वयतात ते तांकां सर्टिफिकेट मेळटात. They get even jobs there if they get they represented for nationals or internationals, and even sometimes they get preference seats. Our Goans are just left out. I also believe one thing: if our Goans are given the chance, एक प्लॅटफॉर्म आसपा जाय, एक चान्स मेळ्ळ्यार आमचे भुरगे तुनेणा खूंय पावतले. If we always keep under the belief that आमचे भुरग्यांक जायना, our children are unfit, we will remain with this. वास्को मतदारसंघात उदकाचो उणाव आसा. उदका पुरवण सुरळीत जायनाशिल्ल्यान वास्को मतदारसंघातल्या लोकांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा. तशेंच ह्या वाठारांत आशिल्ल्या चडशा उदकाच्या टांक्यांची नितळसाणी कडेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान ह्या टांक्यांनी सिमेंट पडिल्ल्यान घाण उदकाची पुरवण जाता. हाचेर लक्ष दिवचें अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी लक्षवेधी सुचनेच्या वेळार मागणी केली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मोरगांव तालुक्याक 81 MLD उदका पुरवण जाता. सध्या पावसाळ्याक लागून विजेची पुरवण खंडीत जाल्ल्यान उदकाचें शुद्धीकरण करपाचो प्रकल्प योग्य रितीन चलना. ताचो परिणाम उदक पुरवठ्याचेर जाता अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. are in the PWD property, Navy property, which are protected by the compounded walls and with the proper gates, and publics are not allowed to enter these premises as these are the vital installations. All the above reservoirs are structurally sound except the requirement of the minor repairs is to be one OHR at a new Wade last bus stop. The same will be taken immediately. One old OHR at a new Wade and which is in dilapidated condition is already demolished in the year 2018-19.
the water to the overhead reservoir and is pumped from the ground level reservoir. All the GLR are cleaned periodically. Fresh proposal is also taken up for the mechanized cleaning of all the reservoir immediately after monsoon. There should be no fear and anxiety in the mind of the people of the Vasco constituency. आयज पॅरिस ऑलिंपिक सर्तीन मनु भाकर आणि सरबजोत सिंग हांणी दक्षिण कोरियांतल्या ओए जीन आणि ली वोनो ह्या जोडयेक 16-10 अशा सेटांनी मिक्स 10 मीटर एअर पिस्टल शूटिंग सर्तीन कांस्य पदक मेळयलें. ह्या जैतान मनु हांणी ऑलिंपिक सर्तीच्या एकाच आवृत्तीन 2 पदकां जिखपी पयली भारतीय खेळगडी जावन भारतीय खेळा इतिहासान आपले नाव कोरले. दुसरे वटेन सरबजोत हाका पयले ऑलिंपिक पदक मेळ्ळें. ताच्या आदी मनु हिणें बायलांच्या 10 मीटर एअर पिस्टल सर्तीन कांस्य पदक मेळयल्लें. ह्या जैताक लागून सरबजोत सिंग ह्या अकादमीत प्रशिक्षण घेता त्या अकादमींतल्या वांगड्यांनी व्हडा उमेदीन जल्लोश केलो आनी खोस उक्तायली. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. Thank you.